पयल सुवातेर मुखेल खबरो ऐकाय ते वत्ता लासपा फेस्टिवला परमिशन दिना मुळ्यापासून ते मरे गव्हर्मेंटा कोंक दाखयताय। डिसेंबर 31 तारखेर ओल्ड मॅनान उठून धा मारलो म्हूण केन्ना ऐकिल तुमी? सायबा बोगस पणजे रस्तो फोंडून पुरयलो आनी मागीर सांगताय ती तूं पायपलायन घालून उगड आसुना मू। हुई मेल्याय रे, जाग जाय मुझ नाव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येल तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो शास्त्री भाशेन। आतां पुराय खबरो ऐकाय। कॉमेस कच न्हू पयलीं सगळे मुगे चॅनल चयताय ते खुशाल बरीत नातालां आनी उर्बे बरीत नये वरो सावंड येता। ह्या वर्सा म्हज्या नांवान आनी 2 नेवऱ्यो शुभेच्छाय हांव। आली मरे गोंयाक वर्सां वर्स क्रिसमसा खबरो सोड सगळे न्यूज वाले ते वत्ता लासपा फेस्टिवला खबरो चडो सांगताय। वर्सान वर्स गव्हर्मेंटा मनीस पयलीं मुटायत हे वर्सा आमी तांकां परमिशन दिची नाय म्हूण, पूण ते वत्ता लासपा फेस्टिवला अधिकारी आसोन नो प्रॉब्लेम मुटाय आनी तिकेट विकूंक लागताय, पूण गव्हर्मेंटा हेबडा आयकोनाय हांव। मागीर ते फेस्टिवला 2-4 दीस आसाय म्हळ्यार गव्हर्मेंटा मनीस मुटाय आतां आम चिंतपा लागले ते वत्ता लासपा फेस्टिवला परमिशन दिवपाचें वो ना तें। तरी पूण ते वत्ता लासपा फेस्टिवला अधिकारी आसोत नो प्रॉब्लेम मुटाय आनी टिकेट इंकीत रावताय, पूण गव्हर्मेंटा हेबडा आयकोनाय रे। वर्सां वर्स क्रिसमसा केरला चयत सुवाते तीच ते वत्ता लासपा फेस्टिवला ती ग्रामाफोन रेकॉर्ड जोरयलो आयकूं येता। फाटी हायकोर्टान सांगलोलें गेल ते वर्सा ते वत्ता लासपा फेस्टिवल केलें तें इलिगल मू। तें सगळें बरें आसा, पूण आतां तो आमगे आपुरबाये रायचो आंबो येसो आतां फाटल्यान 2 फेरी बोटी भाशेन चलत तो हो मरे मिनिस्टर जालो तेदो 2-4 दीस बरो आसलोलो आनी आतां मरे कांयच्या कांय उलोवपा लागला। पयर लोकां सांगता पियोन एक्सिडेंट चड जाताय खंय आनी तेका लागून पुलिसान खंय काजरां माटवां भायल्यान रावपा जाय कोण लोक भायर सोन येताय तेंका चॅक करपाक। दुसरें म्हळ्यार गव्हर्मेंट म्हणटा तें वत्ता लासपा फेस्टिवल 10 वर जाताच म्युजीक बंद करूं पडटा मू। हांगे रायचो आंबो कित्याक काय म्हणटा तेंच्यान खंय कायद प्रमाणे 12 वर पासून चलोवपा जाता। सायबा बोगस खंयच कायद फोलो करता काय? गोंया सगळीं काजरां चालू आसतना माटवा ओनर 10 वरांचेर रोखड्यो लायट्यो पालोवपाक कमेस कोताय मरे, जाल्यार ते वत्ता लासपा फेस्टिवला 12 वर पासून चलोवपाक खंयच कायद काय? लांप्याव एक मागणें कोता ते पुलीस मामा मरे वत्ता लासपा फेस्टिवला माटवा भायल्यान दवर आनी रात बोतींग नाचोन पियोन टायट जायन त्यो गाडयो चलोवपाक बसताय तेंका चॅक करूंक लाय। कित्या वर्सां वर्स ते फेस्टिवला लागून मरना जाताय खंय मालांद्र हुंयचे। हे पयलीं बरे मनीस आसताय आनी एक पाट मिनिस्टर जातरी कांयच्या काय कित्या उलोवपा लागताय काय म्हूण तेंकां। 30 वर्स पयलीं तो पंपशेलो तो रेसो पयलीं चीफ मिनिस्टर आसलो तेणें कमेंट केलो मरे गोंयकार खंय लंडन वचून कुंभां साफ करपाक काम कोताय। सायबा बोगस हेंगे मरे ते कॉन्स्टिट्युएंसूले सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजीन बोल्याय ते मनीस कित साफ कोताय काय थिंगा। डिग्निटी ऑफ लेबर म्हणून एक फ्रेज आसा आनी कोणूय मनीस केसलें काम कोतेच केद ना अंतर कोण नासतना वालो दिवपा जायो। ते कुंभां साफ करपी मनीस नासलो जाल्यार तुवें आनी हांवें मरे त्या शेतान नाल्यार न्हंयचे धडेर बसच पडटा आसलें सद्दां सकाळ फुडें। इतू वर्स तूं आतां मिनिस्टर आसतना तुवें तुगे कॉन्स्टिट्युएंट तूं मनशांक बरें तरेन शिंकप दिलोलें जाल्यार तेच तुगे मनीस आयज थिंग दोत्तर जायन बसता आसलोले। डिसेंबर 30 तारखेर आमकोणें वयर लायलो पोरने कालसांव हुमीस सोदू भोंवताले ओल्ड मॅन करपाक। वर्सान वर्स ओल्ड मॅन करपाक एक चाल आसलोली। वाड्या वयले भुरगे एकठांय जावन अशे भोंवताले हे घरा कडेन आनी ते घरा कडेन कोणें वये वो पपाये बांदलो पोरने कालसांव आनी हुमीस दिश्पट जाले चोवपाक। आम मरे वाड्या वयले 10-12 भुरगे हांचे मदें ग्रूप करताले। एक ग्रुपा मिशन दिताले पोरने कालसांव सोदपाक, दुसऱ्या ग्रुपाक हुमीस आनी तिसऱ्या ग्रुपाक ओल्ड मॅनाक तकली करपाक पोरने कुण्णे ना जाल्यार बुरकोल सोदपाक।
त्या ओळम्याना भितर आम तोंड बोताले आणि थोडे होगेट्या मारांडूय घाताले आणि तेगे कालचा हुमीस एकमुखा शिवून रस्त्या सायडीन एक पोरणे कोरलाचे बसयताले केन्नाय मरे तेज्या हातीन सऱ्या बाटली दिताले सर मारक माम ते बाटल्या चाये उदकन घाताले रे मागीर हे तोय तो लोकांक आनी सायकल आनी मोटरसायकल आडायन तेगे लाता पयशे घालूंक लायताले कोणी पासार जाता तारवटी वो दुबय रिटर्न गरम पॅसेंजर वाटे सांपडले आनी सांग नाका एश कोन सांजे वयलो गो जात म्हळ्यार आमगे मरे कलेक्शन बरें जातालें ते पयशे मेळटाय ते घेवन सगळे एकठांय जायन नये वर्सा मडगांव वयताले आनी वर्स एक चामड्यार नये फुटबॉल घेवप आनी उरलो पयशे सगळे मागीर फालुडा पिताले एक पाट मरे हांगे दामिया म्हणटाय तो एक कालसांव घेवन येयलो तें चयताय तेक म्हळें दामिया हें कालसांव बरें असो दिसत मरे खूंय मेळ काय म्हूण विचारल्या तेणे मरे तें पांगडायन वयलें मार्च्या वक्तान ते कालसांव तोंड बोत आसतना तेगे पाय पिडी दोडायत रेंक घालीत आंच बरें धांवन येतालो आनी आपणागे बरें कालसांव ओळम्यान घालून वताय येशियाय तुंग दरे मात म्हणूंक लागलो तें आयकून आम तें कालसांव बिलसांव थिंगा सोण हुज्यो तेशें मरे एक वर्सांक ओळम्यान करपा लेट जालो डिसेंबरा 31 तारखेर हुडी बेगीन सगळ्यान उठोन एक पोरणे कालसांव हुमीस सोदून हाडलें आनी मरे आम करपा ट्राय करताले पेचोन त्याक म्हणूंक लागलो आतां आनी टायम उरला रे लोक बाजरां वचोन घर गेले जाल्यार हांगे कितेंय कमायता तेंवूय ना जातलें एक काम करया म्हणूंक लागलो तें कालसांव हुमीस आपोण चोडयता आनी तोंडा एक रुपणें घान कोदला घो बसत म्हणूंक लागलो आंक मरे आतां सायको टायम ना म्हूण आमी सगळे म्हणूंक लागले अशें केल्या बरें म्हूण म्हाका मरे हें बरें लागना पूण गरजे पळकोडे आनी कोत्ता कितें बेगीन तेका न्हेसोवन रस्त्या सायडीन बसयलो आनी तो हरेलो दिसूंक जाय म्हूण तेज सायडीन एक स्टुलाचेर बाटली दवरली सोऱ्याची ते वर्सा शेजऱ्या गांवां ओळम्याना लागून कोणा खूंय सकाळीं फुडें एक्सिडेंट जालो तेक लागून रागान पुलीस खूंय जीप घेवन भोंवताले आनी खूंय सगळे रस्त्या सायडीन ओळम्यान दवरलो आसय ते जिपी भोवन वताले म्हाका मरे हेजे वॉर्निंग मिलाग्री नांगे सासपायन दिलोलें पूण हांवें तें सत मानना रे देर तूं मरे काडे जीप पयसून येता ती म्हजी नदरे पडली आनी हांव चयत रावलो ते बरे बोगले पावता ती सक्का जायन थांबवली आनी एक पुलीस मामा हातीन दांड घेवन भायर सरलो आनी तांचे बरे येता चयता हांवें म्हळें पेचून त्याक दामार तो पुलीस मामा हांगे ओळम्याना बचक मारपा पेचून त्याक उब रावन बोंका पांय मारीत धांवलो तो ओळम्यान उठोन धांवत तें चोयन त्या पुलीस मामान भियोन आंग काडलें आनी मांगे म्हळें थोडो वेळ मरे एक कळो ना की जालें तें आनी तो पेचून त्याक तें पोरणे कालसांव हुमीस आनी तोंडा रुपणें घायन धांवत तें चोयत रावलो हे मरे आखें नाटक चोयन तो पुलीस मामा दांड हांक्या मान एक हातीन आपणा काड जादून सवका वचोन पोत्तू जिपीन बसवलो रे उगडास नासलो म्हणजे कितें तुमी मरे सत मांदीश नाय एक रस्त्या होंडप कोण पोड तूं बंद केलोलो पुरोयन जात्री मागी सांगताय ती तूं पायपलायन घालपा उगडासू ना मू सायबा बोगोश हे सगळे लापीट कोण कासता काय हे सवीज मीत गोंया जाल मू हांवें केन्ना आयकोना आतां तुम चिंताय हे जाले मू केस शिकलो बटाट रे थंय हांव पणजे सांतिने जंक्शनाक वचूं काकुलो मॉल आनी तेज मुखार ती एक धाकटी ब्रिज आसा थिंग पासून एक रस्तो आसा ती ब्रिजी उगडास आसा तुमकां ती रे एक पोरणे ब्रिज आसतना तेज वयल्यानी आनी न्हे बांदलो ती आनी मागीर कॉन्ट्रॅक्टर भियोन पोंदा ते पोरणे ब्रिजी एक इटकण चयतालो ती वयल न्हे ब्रिज कोसळोन पड जालें चोवपाक हे 2-3 किलोमीटर रस्त्याचेरू इतल्यो गाड्या लुट्या आसात तेजे आनी कोंत आनी शेप ना 3-4 म्हयने पयलीं तो रस्तो फोंडपाक येसलो दोणको केलोलो आनी ते 2 दीस रात ते रस्त्याचेर कितू ड्रायव्हर पासार जाता एकमुखा मांडोन चयताले ओ नाक जालो उतरां उलयताले आनी बडकां पासून फोडपा तयार जाताले पयल सुवातेरू तो सांतिनेचो मेन रस्तो आनी तें हुंय जाल्यार तो अर्दो कितू तेंपू फोडून दवरलोलो कित्या ते स्मार्ट सिटी नांवान बापायर फाट चल्ल्या भाशेन दिसती पडटाय तितले रस्ते फोडूंक लागताले न्हू रे ते सगळे रस्ते फोडून जात्री तितून कितें कोताय तें तेंकां खबर आसता
आय मरे ते वाटेन 5-6 जातो एक काउन्सिलर आता म्हणी चाले बाप रे इथले रस्ते एक पारा फोंडून कित कोताय रे तुम्ही तेण मरे म्हाका वयर सकयल शिस्त मान म्हणूंक लागलो आमी स्मार्ट सिटी बांदताय म्हूण मरे समजोना म्हूण नोदर काण आसतना तेका थंयच रावलो जाल्यार तेणें म्हाका पत तूं सांगिल्लें तें तुका कळपाना आपण परत आपणागे वाटे लागलो आतां मरे खूंय तरी तो आदलो मेयर सोबे माजार उब रावन अर्दें झाडायन पणजेकारां सांगिल्लें हे बोलां पळत चड शिंकलो अधिकाऱ्यांक उगडस ना खूंय ते फोडलो फोंड्या पायपलायन घालपाक आनी तेका लागून खूंय आतां पोत्तू फोंडूंक लागले सायबा बोगोश हे सगळे अधिकाऱ्या माडा बांदून सुर्यानी तांबडे मूय घालपा न्हू एकांगे पयशां विबाट करपा मरे कांयच न्हू ते मोठाय आसतले हुज फादर्स वॉट गोज कितें कोत्ताय रे बाबा एश केल्या बंबय पावताय बरें रे दसरे मंगळारा मेळ्या गरम गोंयकारां आनी गरम जायना पयलीं सोंपयत मुगे काणयो मोग आसूं दिस इज लांप्यां सायनींग आवट म्हळ्यार आवट.